नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। ट्रक आनी बार्जवाल्यांक रिणाचेर मॉरेटोरियम दिवपाचे आरबीआयक मान्य। गोवा चेंबराचो दावो, एमपीटी बंद पडपाचो भंय। आरबीआयचे अधिकारी शुक्राराक गोंयांत। आयआरबीच्या 144 जाणांचे जावपाचे आसा प्रमोशन। तातूंत प्राधान्य दिवंकूच वरिष्ठताय वळेरेंत गुड्डू लसावा। कोर्टांत वचपाची कॉन्स्टेबलांची तयारी। इफीचे समारोप सुवाळ्याक नागार्जुनाक आपोवणे। इफीत बॉलिवूडांतल्या 7 आनी आंतरराष्ट्रीय सिनेसृश्टींतल्या 5 व्यक्तिमत्वांक आर्गां। मायनिंग बंद जाल्ल्यान दर दिस सामान्य मनशाच्या हातांत 10 कोटी रुपया घोळटाले ते बंद। मायनिंग कंपन्याच्या सर्वेक्षण, मार्च मेरेन परिस्थिती अशीच उरल्यार 1000 कोटींचो फटको। आनी खेळा मळार टिळक स्टेडियम सुदारपाचें काम पडलां 10 दिसांनी फाटीं। शुक्रारा सावन शिफ्टीन काम। एसएजीचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोमसान केलें इन्स्पेक्शन। खबर विस्तारान। ट्रक आनी बार्जवाल्यांक रिणाचेर मॉरेटोरियम दिवपाचें आरबीआयन मान्य केलां अशें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचो अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार म्हणटा। आरबीआयचे अधिकारी शुक्राराक गोंयांत येवपाचे आसात। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी रीणकारांक ते मेळटले। रिझर्व्ह बँक ह्या रीणकारांक सवलत दितली अशी आस्त रायकारान उक्तायल्या। मायनिंग बंदी अशीच आनी कांय म्हयने उरल्यार एमपीटी बंद पडटली असो भंय ताणें उक्तायला। आमच्या लोकांक खूबच त्रास जाल्लो आसा आनी ज्या तरेन पळय आतां इनकम बंद जाला तांकां पयशे फारीक करपाक कठीण जाल्लें आसा आनी त्या खातीर तांकां एक कितें तरी सवलत दिवची। तांकां एका वर्साचो मॉरिटोरियम दिवचो आनी तांचें जें पळय लोन आसा तें लोन एक म्हणजे व्यवस्थीत म्हणजे स्टँडर्ड लोन अशें म्हणून तांणी डिक्लेअर करचें। हें आतां सांगपाक खोस भोगता की ते हांगा गोंयान येवन फाल्यां ते मिटींग करपाचें आसा आनी तांच्या मिटिंगेन फक्त बार्ज ओनर न्ही तर बाकीचे विंगड पळय जे पळय मायनिंग रिलेटेड जितले पळय धंदे आसा तांच्या धंद्याक पासून जितले पळय लोक त्रासान आसा म्हणजे लोनाक लागून म्हणा तर तांकां कितें तरी आमी एक वाट काडपाची आमी फाल्यां मोख दवरतले आनी म्हाका दिसता की फाल्यां तांकां एक कितें तरी आमी बरी आशा दाखोवंक शकतले। चड करून ताणें आमची चडश्यो गोश्टी मान्य केल्ल्यो आसा म्हणजे एक मॉरिटोरियम दिवपाक थोडे तेंप कित्याक ते जाणा पयशे काय ना आतां तांचे कडेन तर खंयच्यान येतलो तो पयसो। पोर्ट सुद्दां जवळ जवळ बंद पडिल्ल्या कारणे पाविल्लो आसा आनी तांणी तें म्हळां की आपल्याक फक्त 2 म्हयन्याचे पयशे उरल्या पगार दिवपा खातीर नाजाल्यार पोर्टाची एक्टिविटी बंद जातली म्हणून। प्रुडंटा खातीर ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार तुळशीदास च्यारी। आयआरबी कॉन्स्टेबल्सांची ज्येश्ठता वळेरेंतली गुड्डू लसावा प्रुडंटान उक्ताडार हाडल्या उपरांत हें प्रकरण आनीक तापलां। बढतेंतले गुड्डू लसावाक लागून अन्याय जाल्ले कांय आयआरबी कॉन्स्टेबल्स आतां कोर्टांत वचपाची तयारी करतात। पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकारान अशें कित्याक केलें हाची आनीक खोलायेन चवकशी करपाचो यत्न प्रुडंटान केलो। मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण 140 कॉन्स्टेबल्स हवालदार जावपाचे आसात। तांचे बढते वेळार हें लिस्ट वापरतले। गोंय पुलीस दळांतल्या पुलीस कॉन्स्टेबलांक 5 वर्सां खातीर हवालदार म्हणून बढती दिवन आयआरबीन धाडटात। अशा पद्दतीन धाडिल्ल्या पुलिसांक 13वो पगार आनी हेर भत्ते मेळनात। आयआरबी आपणाल्याच कॉन्स्टेबलाक बढती दिवंक सोदता। 140 कॉन्स्टेबलाक सुरवेक बढती मेळटली। दुसऱ्या पावंड्यार आनीक 140 कॉन्स्टेबलांक बढती। आयआरबी पुलिसांक 2006 वर्सा प्रशिक्षण दिलें। 2007 वर्सा आयआरबीचें काम चालू जालें। कांय कॉन्स्टेबलांक बढती मेळ्ळ्या। आयआरबीचें गणित दरेक प्लटूनांत 30 कॉन्स्टेबल। 10 कॉन्स्टेबलांचो मुखेली ज्येश्ठ कॉन्स्टेबल। प्लटूनाच्या मुखेल्याची सेवाबुकार नोंद। आयआरबी बटालियनांतल्या कांय पुलीस कॉन्स्टेबलाक 30 जुलय 2011 वाळपय पुलीस प्रशिक्षण स्कुलांत चवथीच्या आदले दिसा प्रशिक्षणा खातीर धाडिल्ले।
IRBचो मुखेली विश्राम बोरकारान तांकां प्रशिक्षणाक धाडिल्ले अशी माहिती सुत्रांनी दिली. प्रशिक्षण पुराय जाले उपरांत बढती मेळटली अशें तांकां सांगिल्लें. IRB मदलो घुसपागोंडळ प्रुडंटान उक्ताडार हाडल्या उपरांत बरोच बोळा पडला. ह्या अन्याया आड कोर्टांत वचपाची तयारी कांय पुलिसांनी चलयल्या. प्रुडंटा खातीर आमचो खबराकार महेश गाडी. इफ्फीचे समारोप सुवाळ्याक नागार्जुनाक आपोवपाचें थारलां अशें खासा सुत्रां कडच्यान कळटा. हे इफ्फींत बॉलिवूडांतले 7 आनी आंतरराष्ट्रीय सिनेसृश्टींतल्या 5 व्यक्तिमत्वांक आर्गां ओंपतले. गाजिल्ले हॉलिवूड सिनेमा काडपी भारतीय अमेरिकी सिने निर्मातो अशोक अमृतराज 2 वर्सां इफ्फींत येतलो. इफ्फींत रिट्रोस्पेक्टिव्ह विभागांत ताचे गाजिल्ले 3 सिनेमा दाखयतले. बॉलिवूड आनी टॉलिवूडाक एके कडेन हाडपा खातीर इफ्फीन यत्न जायत आसात. गेल्या वर्साच्या इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक शाहरुख खानाक हाडल्या उपरांत समारोप सुवाळ्याक सूर्याक हाडिल्लो. अनु उक्तावण अक्षय कुमार करतलो आनी समारोप सुवाळ्याक नागार्जुनाक हाडपाचो विचार चल्ला अशी सुत्रां सांगतात. अनु वर्साचे इफ्फीन भारतीय आनी विदेशी सिनेमा खातीर नवो मास्टर्स विभाग केला. इफ्फीन 3 भारतीय आनी 3 परदेशी मास्टर्सांचे मास्टर्स क्लास जातले. एक नया एक सेक्शन जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो एक मास्टर्स का सेक्शन है. इंडियन में भी इंट्रोड्यूस किया है, फॉरेन में भी इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे जो लिविंग मास्टर्स है, लिविंग फाल्के अवार्ड विनर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर्स, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, उनकी फिल्म हम लोग दर्शाएंगे और उनका अलग सा एक मास्टर क्लास होगा. तो श्याम बेनेगल जी जैसे इनको फाल्के अवार्ड मिला है, अडूर गोपालकृष्ण, के बालचंदर, ये सारे हस्तियाँ यहाँ पे होंगे. इफ्फीन 7 बॉलिवूड आनी 5 आंतरराष्ट्रीय सिने व्यक्तिमत्वांक आर्गां ओंपतले. प्रत्येकाचो एक सिनेमा इफ्फीन दाखयतले. ह्या कांय नामनेचे अभिनेते, दिग्दर्शक, निर्मात्यांक आर्गां ओंपपाची थारला. राजेश खन्ना, यश चोप्रा, विश्वजीत, दारा सिंग, देवानंद, टी दामोदरन, अप्पाचान आनी रवी. अशोक अमृतराजान आतां मेरेन 100 वयर हॉलिवूड सिनेमा काडल्यात. ताचो गोस्ट रायडर, स्पिरिट ऑफ वेंजन्स, द अदर एंड ऑफ लायफ आनी द डबल हे 3 सिनेमा दाखयतले. ते शिवाय ताचे एक चर्चा सत्रूय इफ्फीन जातले. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विसव.